भुणीनान भावनो आयज भरपूर शिकवण आमकां दिलेली आसा. ती आमकां सोखली मेळचे पासत आमी आयज आख्खो दीस पर्यंत सारीत तर आमकां पुरो जावचें ना. पूण थोड्योच वस्तू हांव तुमचे फुडें दवरतां. पयले सुवातेर ही जबाबदारी पावलो म्हणटा तुमकां दिलेली आसा फुडाऱ्यांक, ती पवित्र आत्मे वरवीं मेळिल्ली आसा. आतां आमचो आर्च बिशप ताका कार्डिनल केल्लो आसा. पाप साहेबान करूंक ना ताका. पाप साहेबा उदेशी पवित्र आत्म्यान ताका निवडून ही जबाबदारी दिल्ली आसा. कार्डिनल जाल्लो आसा. म्हणटत जबाबदारी प्रत्येकाक जी आमकां दिलेली आसा, पाय माय ही जबाबदारी तुमची, ती तुमकां देवान दिलेली आसा पवित्र आत्म्या उदेशी. तो तुमी भिवंक फावना. तुमी एकटी नात. तुमी संवसारांत आसात हे हांगसर जेजून आमकां सांगलां. पूण तुमी संवसाराची न्हय. कित्याक तुमकां जेजून निवडल्यान आमकां सगळ्यांक. तर आमी संवसारांत जियेतना संवसारांची न्हय आमी जेजूची. ताका लागून आमकां कसलेंय तर वायट लागत जाल्यार आमी भिवंक फावना. कित्याक जेजून मागणें केल्लें आसा आमचे पासत की त्या ओदृशांतली आमकां पयस कर म्हणून. हें ताणें सांगलेलें आसा आमकां. नश्टांतले आमकां राख म्हणून सांगलेलें आसा. म्हणटत हें ताचें मागणें बाप आमचे पासत करतलोच. आनी जशे भाशेन आमी जेजूच्या नांवांत रावत तर जेजू सदांच आपल्या बापायच्या एकवटान आसा. तो जेजू उदेशी आमकां बापाशी एकूट मेळटा म्हणून ताणें हें कळीत केलेलें आसा. आनी एक कितें सांगलेलें आसा, आमकां मेळटा तातूंत आनंद न्हय, पूण जेन्ना आमी दिवंक लागता तेन्ना आमचे मदें आनंद आसता. कितें दिवपाचें? एक बरो हांसो दिलो तर, बरें उतर दिलें तर, बऱ्यो कन्यो केल्यो तर, हातूंत आमकां खूब आनंद आसा. कोणाक पिवंक दिलें तर. एक फावटी म्हाका असो अणभव घडलोलो. हांव धाकटलो ब्रदर आसलोलो आनी हांव तेन्ना बोमाय आसलोलो. एकलो फादर 2 राती ताणें ट्रेनीन काडलेल्यो. 2 दीस तो प्रवास करीत आयलोलो. इतलो थकलोलो. दनपार जाल्लें आनी सगळें आमचें म्हणणें हितून बंद जाल्लें. आनी हांव थंयसर आयलो आनी हाका पळयलो हांवें. ताका वचून हांवें ताचें बॅग हातांतलें घेतलें, सुटकेस घेतली. हांवें म्हणलें तूं ये. आनी ताका भितर हाडलो. बरें थंड उदक ताका दिलें. हांवें म्हणलें बस, हांगसर तुजें तोंड डू. आनी हांवें म्हणलें कितलें जेवण जाय तुका? थोडेंच म्हूण लागलो. बरें हांवें हाडलें ताका आनी दिसतूच ताका तें दिसतूच जालें. तो इतलो खुशाल जालो की तो रडोंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो पयले फावटी म्हाका कोणें हे भाशेन परामर्श करून दाखयलेलो आसा जेजूट ब्रदरांनी. म्हणटत पळयात, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता तेन्ना कितलो आनंद आमकां आनी दुसऱ्यांकूय मेळटा. तर आमी जाणो तुमी खूब जाणांनी दुसऱ्यांक बरें केलेलें आसा. व्हडलें कांय करपाचें ना. धाकट्योच वस्तू घरच्यांक पर्यंत आमी तर देव बरें करूं म्हणीत तांकां देव खूबलें बरें करतलो. तो धाकट्या वस्तूंनी आमी करया. आयज जस्टीन मार्तीर पळय आसा, तो एक ओनवार्ती आसलेलो. पूण ताका सोत कितें पळय तें जाणा नासलें. देव कोण पळय तो. एक दीस ताका एक क्रिस्तांव मेळ्ळो आनी ताच्या क्रिस्तांव बरोबर ताणें वाद विवाद केलो. आनी ताणें पळयलें की हाचे कडेन कितें तरी आसा. तो म्हणटा सोत जेजू जावन आसा. हें ताका सारकें कळोंक नासलेलें. पूण तो पवित्र पुस्तक चोळूंक लागलो आनी ते प्रवादी पळय आसा त्या पुस्तकांतलें तो वाचूंक लागलो. आनी वाचता वाचता ताणें आनी एक कितें अणभवलें. त्या काळार ताचो जल्म 100 वर्सां जाल्लो आनी तो ताचें मरण 160 आनी 100 वर्सां तो मरण म्हणजे मार्तीरपण मेळ्ळें ताका. पूण ताणें अशें पळयलें की हे क्रिस्तांव सारके बरे मनीस, ताणें कांय वायट करूंक ना. तांकां मार्तीरपण मेळपाक तांकां कित्याक म्हणून हे पिडापीड दितात.
तेन्ना ताका कळ्ळें की तांचे मदें कितें तरी आसा आनी ते भियेन आसतना आपलो जीव दितात बऱ्या पासत आनी ते खुशालपणी मोडटात. ताका तातूंतल्यान कळ्ळें की सोत म्हणजे एक मनीस आनी तो मनीस म्हणजे देव आनी हो देव आमचे बरोबर जियेता. आनी ते मेरेन ताणें सगळें आपलें जिवीत क्रिस्तांव धर्मा पासत वापरलें. ताणें खूब वस्तू बरयल्ल्यो आसा. दोनूच आजून ताच्यो आसात. एक म्हणजे एका जुदयाक जो व्हडल्या दर्ज्याचो आसलेलो, बरो शिकलेलो आसलेलो, ताका कशे भाशेन क्रिस्ताक ताणें स्विकारूंक जाय तें ताणें कळीत केलें, पूण तो आपल्या वाद्याचो आनी ताणें तें पत्करलें ना. दुसरें म्हणजे ताणें पवित्र आमचे मिसाचे बलिदानाचे ताचे विशय आनी भावार्था विशय ताणें बरयल्लें आसा. म्हणून हे भाशेन ताणें खूब बरयल्लें आसा खरें, पूण ताका मागीर मार्तीरपण मेळ्ळें. कित्याक तो ताका शिकयतालो, कोणाक? मार्कस ऑरेलियस ताच्या शिश्यांक. आनी ताणें अशें केलें की ताका मानचे आसतना ताका मारून उडयलो. म्हणून तें जालें ताचें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावांनो, आमी स्वता पासत खूब पाटी वावूत केल्या आनी आमकां पिडापीड दितले, पूण आमकां जेजून सांगलां भियो नाकात. जशे भाशेन तो संस्कारलेलो आसा त्या भाशेन तो आमकांय संस्कारतलो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. जेजू आमचे सगळे प्रत्येक सुस्कारांत कुडींत मनांत ओतम्यांत येता आनी आमकां गोठाय दिता, कित्याक देव आमचे सगळेंच आसा. जेजू आमचे भितरूच जियेता आनी ताका एकवठोन बाप आनी पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा. जशे भाशेन आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां सदांच हे भाशेन शिकयत आसा, कळयत आसा, त्याच प्रमाणे आमी जिवंक लागया. प्रत्येक सुस्कारान भायर सोडटाना सुस्कार सगळे आमचे भितर आहा तितले जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी आमकां तातूंतली सुटका मेळटली. बरें तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून आमचें सगळें आपलें बरेंपण भरून आमकां आपल्या बरेपणांत भरून काडटलो. आनी हें बरेपण आमी उतरांनी, कन्यांनी, चालींतल्यान दुसऱ्यांक दीत वचोंक जाय आनी हातून आमकां कितलो आनंद मेळटलो. जेजू, हें सगळें तुवें आमकां उगडापें केलां, पूण ते भाशेन जिवच्याक आतां आमचें जिवीत तुका समर्पिता आनी ह्या बलिदाना वरवीं तुजें जिवीत आमचें अदीक आनी अदीक जावं. जशे भाशेन हो उंडो आनी सोरो बदलता तेच भाशेन आमचें जिवीत तुज्याच जिवितांत बदलोन येवं.